महसूल मंत्री रोहन खंवटेन सरकारी कामां जायना असो वित्त खात्याचेर आरोप केला। हाचोच अर्थ सरकार चलना, तशेंच सरकार मुखेलमंत्री चलयना जाल्यार मुखेलमंत्र्याच्या कॅबिनेंतले ताचे अधिकारी चलयतात असो आरोप ट्रेजन डिमेलोन पणजेन गोंयकारांचो आवाज बावटे सकयल घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेन केला। हालीं 2 दीस जाले प्रॉमिनंट मिनिस्टर G6 लीडर रेव्हेन्यू मिनिस्टर बाब रोहन खंवटेन पब्लिकली जाहीर केले की कांयच सरकारान चलना, एडमिनिस्ट्रेशन सारकें शिरकलां। हेजो अर्थ की गव्हर्मेंट हॅज कोलॅप्स्ड एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन आनी हो पब्लीक आउटबस्ट हो प्रायवेटली बी तेणें सांगना कोणाक, तो जाहीर येयला प्रेसा मुदेकाच। आनी हो जी अटॅक जी जाला हो डायरेक्ट मुख्यमंत्रीचेर जाला। तेणेन आनीक कोणाक ब्लेम, मुख्यमंत्रीचो की पोर्टफोलियो फायनान्स कांयच चलना म्हणून तितून। आतां फायनान्स पोर्टफोलियो जेन्ना तूं अटॅक करताय, सगळ्यांक खबर आसा की फायनान्स क्लियर जातकूच कितें तरी पर्संटेज आसता। ही कितें की लिपोवपाची गजाल न्हू, हें इज पब्लीक नॉलेज। आतां 31 तारखेर तो सांगता कॅबिनेट जाली, तेजे आदले 2 दिसा IPP जाली, एकदम एवरीथींग इज परफेक्ट। लोक ह्या वाटेन आरडटात की एडमिशन सफर जाला, लोकांची कॉमन मॅनाची कामां जायनात, तेंकां पडोंक ना। जेन्ना फायनान्स पोर्टफोलियो आलो ना तेन्ना हेज्यो वयली भाशा जाता। आतां 31 तारखेर सगळें जाता सारकें, 2 दिसांनी सगळें पाड पडटा। बिकॉज तो कितें सांगता, 8 दीस जाले म्हणटा आपूण प्रोटेस्ट आहा, पूण सेक्रेटरीन वचना। 8 दीस तर जाले तुका, तूं प्रोटेस्टाक थंय वचनाय म्हणजे प्रॉब्लम स्टार्ट जाला 8 दिसां पयलो। सो ऑल 31 जातकूच ते 3 तारखेच्या 4 तारखे सुद्धा प्रॉब्लम स्टार्ट। आनी तो म्हणटा आपणे मुख्यमंत्रीक सांगला। आतां प्रश्न हो येता, हो जी ताणें जी भाशण केलां भायर, हे मुख्यमंत्री खबर आसा? हो व्हडलो क्वेश्चन मार्क आसा। आनी म्हाजे अर्था प्रमाणे मुख्यमंत्री खबर ना जाल्यार कोण, आनी पर्रीकर आसलो मुख्यमंत्री खबर आसत ताका ताबडतोब सॅक करपाचो तो। म्हणटकूच आतां सिद्ध जाता की पर्रीकर सरकार चलयना, तेजे जी क्रॉनीज आहात न्हू चमचा, ते सरकार चलयतात। आनी ताका ह्यो गजाली ताका ते पळोवंक दिवचे ना, कित्याक एक्शन हे सरकार वयतलो आनी हे क्रॉनी जी पर्रीकरचें नांव जी चलना आयज, आनी तशें ताणेंनी म्हटलां, रोहन बाबांनी इंडिकेशन दिलां तशें। सरकार घडोवपा खातीर मुखार सरिल्ले G6 पंगडांतले आयज सरकारांतलेच मंत्री सरकार चलना म्हूण बोवाळ घालून कितें दाखोवपाक सोदतात? तशेंच कामां जायना जाल्यार सरकारांत कित्याक रावल्यात? लुटपा खातीर काय लोकांच्या पयशांची वाट लावपा खातीर? असोय प्रश्न ट्रेजन डिमेलोन केला। मुख्यमंत्रीचो सायलन्स ह्या शब्दाचेर व्हेरी सिरियस चार्ज बाय अ मिनिस्टर एंड अ लीडर ऑफ द G6, and it is supported by other leaders of the G6. What he said is correct म्हणून। आता थंय बसल्यात तर तुमी कित्याक थंयसर? हो प्रश्न येता। एके सायडीन म्हणटाले कांय चलना, सगळें बरे भाशेन आहा। आतां बॉब मारतात की सगळे गेले। वॉट यू ऑल वॉन्ट? थंय रावल्यात कित्याक? लुटपाक? कामां जरी तर जायना, लुटपाक रावल्या, फुटींगपणां करपाक रावल्या थंयसर, ही नाटकां बंद करा। आनी हो जी रेव्हेन्यू मिनिस्टर आहा तो नाटकां करपाक भयंकर हुशार, ते दुसऱ्या प्रेस कॉन्फरन्साक एक्सप्लेन करता सारकें, तेजो नाटकीस तो। आतां अशें उलयतात ते, आमी प्रोटेस्टाक आहा, इज प्रोटेस्टींग। हो तो बाबडो राजन घाटे थंय बसला, तोय तेच मागता, तोय तेच सांगता, तुमची नाटकां जर तर न्हू ती रेव्हेन्यू मिनिस्टरान G6 ग्रुपाचो लिडर जावन
तिका सगळ्यांक ताका सपोर्ट दिवपाचो. बाब राजन काटे कितें मागता तेच मागता. पण तुम्ही कसले प्रोटेस्ट करतात? कितें पडोवंक जाय म्हणून तुमकां? आयज तेंच्यांनी तेज्या वांगडा हंगर स्ट्रायकाक सामील जावचो आनी तेंको दिवचो. नाल्यार ही नाटकां. आयज मोर्चाक तेंच्यांनी जॉयन जावचो. वच मुख्यमंत्रीच्या घरा कडेन आनी सांग काय चलना म्हणून हांगसर. खंय सांगतात तुमी? कोणाचें आतां हे फाटीं एका G6 मेंबरान सांगलेलें की तो दुसरो घटक जी आसा अलायन्स पार्टनर ते ब्लॅकमेल करता म्हणून. आतां हांवें सांगलें तेन्ना ब्लॅकमेलर हे ही G6 तुमी तयार करता कोणाक लागून? तुम्ही परमनंट सोल्युशन मागले, मेळले 3 महिने जावन गेले मरे, ऑब्झर्वर येवन गेले, परमनंट सोल्युशन मेळले. आनी मदीं हे फाटीं सपोर्ट कार्ड म्हणून अशेंच जाल्यार तो म्हणटा फाटीं सपोर्ट काडल्यार प्रश्न सुट्टा ते हिसाबतात. जंतर मंतराचेर वचून तूं आंदोलन करता प्रश्न सुट्टा. कसली नाटकां ही चल्ल्यान? ही कितें फटींगपणां चल्ल्यान? फाटीं काडल्यार सपोर्ट प्रश्न सुटना. जंतर मंतराशी वचून बसशी थंयसर तूं प्रश्न सुट्टा. पूण इतली फटींगपणां चल्ल्यान ह्या G6 ग्रुपाचो. असलो प्रेशर हाडून ताणें क्लियरली चुकीन केलें काय कितें केलें ताणें स्ट्रेट सांगलां की फायनान्स कांय हालोना. फायनान्स म्हणजे सगळ्यो जाणां एवरी बील क्लियर देर इज अ पर्संटेज. हें कितें न्यू कोणाक धरी हें कोणाक हें न्हू. हें तुमकां जर अभिमान आसा, सेल्फ रिस्पेक्ट आसा एज अ मिनिस्टर, पब्लिकली सांगता की ब्युरोक्रेट आयज तुमचें आयकना. कित्याक बसले तुमी थंयसर? कितें करपाक? मेवता तें लुटपाक? सरकार चलना लोकांची कामां जायना म्हूण लोक बोवाळ घालताले तेन्ना सरकार चलता आनी लोकांची कामां जाता म्हूण सांगपी हेच मंत्री तेन्ना ह्याच मंत्र्यांक खावपा खातीर मेळटाले म्हूण फटींग उलोवन लोकांच्या जखमेचेर मीठ लायताले असो आरोप ट्रायजनान केला. ब्युरोक्राट्स will never approve what is not legal. ते थंय मंत्री न्हू तुका जाय ते फावर करपाक. Bureaucrats will go strictly legally and the people of Goa will support that because people of Goa are fed up with all the illegalities happening by the ministers. We should appreciate the bureaucrats who has put, and these fellows are known to the whole of Goa. What is their interest? इतलो जो आमी बोंब मारता सगळो सरकार कॉलेप्स जाला मुख्यमंत्री सगळें सारक्या. तुजी बिलांचे जेन्ना फायनान्शियल बील जेन्ना तुका ओवलो तेन्ना बोंब मारताय तूं आनी ते ब्युरोक्रेटाचेर ब्लेम घालताय. यो समोर आनी सांग नोट दाखोय प्रेसाक हे आपणे मुख्यमंत्री बरयला हो अमको ऑफिसर दिस इज करेक्ट लिगली करेक्ट एंड दे आर नॉट पासिंग इट. यू कॅन सस्पेंड दॅट ऑफिसर. आतां ते जी बोबो घालतात हे सारकें ना ते सारकें ना ते ओपोजिशन आहात काय सरकारान आहात हें आनी कन्फ्युजन. केन्ना आयकलां तुमी मंत्री भायर येता आनी डिमांड करता कितेंचें कितें? एकटो डिमांड करता तेका आमकां इवाक थंय अपॉयंट कर म्हणून. हें केलें बाबा? एडमिनिस्ट्रेशन अपॉयंटमेंट्स यू आर आस्किंग पब्लिकली. नोट घातलाय तुवें आनी पब्लिकली तुका येवचो पडटा की आपणें सांगलां की अमके ऑफिसराक हांगा ट्रान्सफर करून सगळे ऑफिसर पब्लिकली डिमांड करा मरे. कित्याक नोट घालतात? कोणा फोटोक मावतात? लोकां फोटोक मावतात? डायरेक्ट आय एम प्रोटेस्टिंग एंड नॉट गोइंग टू सेक्रेटेड. तेंच्यान म्हटलां न्ही समजत तुका कितें हेणें म्हटलां न्हू तूं प्रोटेस्ट कर पळय हो प्रोटेस्ट चलता मरे आनी कितें चलता हांगसर ताका तेको दी मरे. तेजें कितें मागणें दुसरें आहा? राजन बाबाचें मागणें कितें दुसरें आहा? तेंच मागणें की bring administration, give powers to somebody, give the distribute portfolio. तो 30 पोर्टफोलियो घेवन बसला एका एकाच पोर्टफोलियोचेर पडला फायनान्स. 29 पोर्टफोलियो सारके चल्ले.